आज तुम्ही हांगा जीएमसीन येयल्यात रामाक पळयले सो कितें उलोवपाक हय आमकां आमी पणजी आमच्या पक्षाच्या ऑफिसान मिटींग चालू आशिल्ली. आमच्या अध्यक्षाचो फोन आयलो की बाबा न्यूज अशी आयल्या की सोशल एक्टिविस्ट बाबा रामाक काणकोणकर अटॅक जाला मागीर चॅक करा. तेन्ना आमी कोळगे बाबाक फोन करून चॅक केले व्हेरीफाय करून पळयल्यार ती बातमी खरी आसली. ताच्या नंतर आमी चवकशी करपाक सुरवात केली. अशें कळून आयलें की तो ज्येश्ठ पत्रकार बाब सोयरू वेळीप हाज्या बरोबर करंजळे खातीर जेवपाक गेल्लो. थंय भायर सरतना ताचेर सारको म्हणजे प्राणघातकी हल्ला हो जाला ताचेर आनी दीस इज व्हेरी वी कंडेम दीस इन्सिडंट. कारण हे जर आज अशें जावंक लागला जाल्यार हें फक्त वाडपाचें मुखार. एक ट्रेंड जर तुमी पळोवंक लागले सगळ्याक जावपाक लागला आनी पुलीस डिपार्टमेंट कित पर्यंत एक्शन घेता आतां आमी हाजेर पळयतले. कारण ज्या तरेन हल्लो जाला आमी ताका भितर वचून पळयलो जाल्यार ही इज अ व्हेरी व्हेरी बॅड कंडिशन. म्हणजे सारको वर्स्ट कंडिशनान आहा तो भितर. दोळ्यांतल्यान रगत भायर सरता, आंगार सारके मार्क्स आहा, प्रायवेट पार्ट्साचेर अटॅक केले. सो इट्स अ व्हेरी व्हेरी वर्स्ट कंडिशन. ताचे थंय सद्या भितर तो कॅज्युअलिटी ना. पूण हे तरेन जावपाक लागला. आर वी गॉन बॅक टू द 90s काय जे पयलीं चलताले आनी त्या वेळाचेर आमकां याद आसा आमी भुरगेपणान स्कुलान बी आसा बाब रवी नायकान एक दाखोवन दिल्ले की गुंडागिरी म्हण ती बंद करप. परतून त्याच हाजेर परते पावपाक लागला काय हे एक अत्यंत खंताचो हे जाता हुस्को जाता आमकां. आनी मेन म्हणल्यार आमच्या अध्यक्षान आतां ट्वीट केल्ले आसून सांगला की आमच्या कडल्यान जे तरेन सपोर्ट करूंक जाय फ्रॉम रोड टू कोर्ट गोवा फॉरवर्ड पार्टी वील बॅक हिम. कारण अशे तरेन मारप दीस इज व्हेरी 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 बॅड. म्हणून वी डोंट हॅव वर्ड्स टू से. म्हणजे अशी ताची परिस्थिती आहा भितर. सो आमी हे कंडेम करतात. वी वील स्टँड बाय विथ हिम. आज हांगा पळयात तुमी वेगवेगळ्या पक्षाचे लोक वेगवेगळे एक्टिविस्ट सगळे एक जाल्ले आसा. कारण ते आयज म्हाका फाल्यां तुका ते अशी परिस्थिती जावपाक लागतली. आनी अशे तरेन हल्लो करप एका सोशल एक्टिविस्टाचो सदांच सरकारा विरुद्ध उलयता, सरकाराचेर सदांच म्हणजे चुको दाखोवन दिता आनी ताजेर जर असो हल्लो जावप हे एन्क्वायरी जावपाकूच जाय. आनी आयज जर बारीक मनशां एक्टिविस्टांक जर आसता जाल्यार कॉमन मनशाचें कितें, बारीक मनशाचें कितें. होम मिनिस्टर हॅज टू कम क्लियर ऑन दीस. कारण पॉलिटिक्स एका सायडीन आरोप प्रत्यारोप राजकारणान जाता, एक्टिविजमान जाता, पूण जे तरेन वैयक्तीक रित्या वचून हात घालप कोणाचेर हे अत्यंत एक बॅड ट्रेंड सेट केला गोंयांत. आनी जे तरेन जावपाक लागला फाटले एक 6 म्हयने तुमी पळयशात जाल्यार प्रत्येक कडेन हळू वाडपाक लागला. कारण कितें भंय ना जाला. पुलीस डिपार्टमेंटाचो भंय ना जाला काय. पुलीस प्रोटेक्शन हांकां आसा काय हो एक प्रश्नचिन्ह आमच्या मुखार येता. सो हातून होम मिनिस्टरान ताबडतोब हस्तक्षेप करचो, DGPन हस्तक्षेप करचो, उत्तर गोंयच्या SPन हस्तक्षेप करचो. आनी कारण थंय सगळे आसतले CCTV फुटेज म्हणा सगळे आसतले. आनी हे जर अशेंच जर चलत रावले जाल्यार एक दीस युवक जे आसा राज्याचे हे एक्रॉस पार्टी लायन कुशीक दवरून म्हाका दिसता रस्त्यार देंवतले. आमी आयकलां अजून पंचनामा जावना म्हणून. अजून आमकां कळना की इतले ओपन जावन मिडियान सुद्दां कवर करून एक 2 वरां जालीं आतां. आतां म्हणल्यार FIR जावन जावंक जाय आशिल्लें. ते म्हणटात की कंप्लेंट अजून येवना. सो मोटो फोन रजिस्टर जावंक जाय न्ही. ही इज नॉट इन द कंडिशन टू इवन गिव अ स्टेटमेंट इनसाइड. सो वॉट इज दीस? वेर आर वी हेडिंग? कामाक टार्गेट करता कशें दिसता. नाव आर वी मेकिंग गोवा इंटू UP एंड बिहार? म्हणजे हे आकात न्ही हे जाले दीस इज गोइंग टू हिट आवर टुरिजम ऑल्सो टुमॉरो. कारण जेन्ना बातम्यो येवंक लागतल्यो नॅशनल लेवलाक म्हणा स्टेट लेवल न्यूज जेन्ना वायर वचूंक लागतले की अशें हांगा जाता जाल्यार दीस इज गोइंग टू हिट आवर टुरिजम ऑल्सो. सो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हॅज टू इंटरवीन इन दीस मॅटर ऑन प्रायोरिटी एज अ होम मिनिस्टर. आज सगळ्या आज कुशीक दोन लॉ अँड ऑर्डराचेर मिटींग घेवपाची गरज आहा फूल पुलीस फोर्साक घेवन. कारण हे जाला ऑन डेली बेसीस जावपाक लागले आतां सगळ्याक. बारीक मोठे म्हणा पूण ऑन डे टू डे बेसीस सगळ्याक जावपाक लागिल्ले आसा. सो आमी मागतात की हाजेर फ्री अँड फेअर प्रोब जावचो. बाब रामाक न्याय मेळूंक जाय. अँड टील ही गेट जस्टीस फ्रॉम रोड टू कोर्ट गोवा फॉरवर्ड पार्टी लिडरशीप बाब विजय सरदेसाय विल स्टँड विथ हिम कम वॉट मे. वी विल सी दॅट जस्टीस इज डिलिवर्ड टू हिम.